काल तुमची एंट्री असते ती न्याय त्यांना एंट्री काँग्रेसची ना तशें अजुनूय कांय जावंक ना फायनल की एंट्री आयज हा फाल्यां हा तो ना उलोवप अजुनूय चलता आमचे सपोर्टरां कडेन वेल विशर सगळे कार्यकर्ता तेंचे कडेन उलोवप चलता तशें नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी कडेन उलोवप चलता सो आमचे आनी तेंचे ज्या दिसा बसता त्या दिसा जातलें कितें तर आमी पार्टीन जॉयन जाताले पूण तुमी सद्या तो स्टँड कितें आमचें कॅम्पेनींग चालू आहा कॅम्पेनींग करता आमी सद्या मायकल लोबो इज गोईंग टू द पीपल आतां जे दिसा पॉलिटिकल पार्टीन जॉयन जातले त्या दिसा आमी पॉलिटिकल पार्टीच्या सिंबलाचेर आसतले पूण अशें दिसना की आतां तुमी इंडिविज्युअल मायकल लोबो म्हणून वयता फाल्यां सकाळीं तूं सिंबॉल घेवन वयतलो म्हणजे डबल तुका टायम कमी आसा तशें कांय ना आमचे कार्यकर्ता जे आहा आमचे वेल विशर्स जे आहा आमचे सपोर्टर जे आहा ते सिंबल लोकां कडेन पावोवपाचो सगळो प्रयत्न करतले तशें प्रॉब्लम कांय ना इवन फाल्यां इंडिपेंडंट बसत जाल्यार सिंबल लोकां कडेन पावोवपाकूच जाय तुमी खंयच्या पार्टी कडेन वचपाक सोदता खंयच्या पार्टी एप्रोच जाल्ले आहा तुमचे कडेन आमचे कडेन 2-3 पार्टी अप्रोच जाल्या जी आयज दे आर ऑल नॅशनल पार्टीज बट वी आर गोइंग टू go with the right party who will form the government in the state of Goa and I will definitely be part of formation of this the next government and will help other candidates also to win. सध्या जे तुम्ही काँग्रेस पार्टीन वचपाक सोदता पण पयलींचे जे काँग्रेसीचे जे लिडर आसत ते ना अजुनूय डिसायड जावंक ना खंयचे पार्टीन वचपाचें तें अशें आमी एक पार्टीचें नांव घेवंक शकना आतां कोण जो तर बोबाड मारता तांकां जो तर दिसता की दुसरो लिडर येताना तांकां प्रॉब्लम आहा ते पार्टी आनी ते पोवन घेतले आमी तितून इंटरफियर करूंक